आंबेडेनगर गावात श्रवण देवीदास बर्वे हाची कूड मंगळारा 15 एप्रिलाक दुबावी स्थितीत सापडिल्ली। ताचो खून जाला काय आत्महत्या असो प्रश्न सुरुवातेक आसलो, पण तपास आणि चौकशी सुरू केले उपरांत वेगवेगळ्यो गजाली मुखार येवपाक लागल्यो। पोस्टमॉर्टम अहवाल आयलो तेन्ना कळ्ळें श्रवणाचो गळो नेटान आवळिल्ल्यान ताका मरण आयलें। ताचे वयल्यान ही आत्महत्या न्हय तर खून हे स्पष्ट जालें। पण खून कित्याक केलो हाचे कारण मात अजून कळूंक ना। ह्या प्रकरणात आनीकूय काय गजाली उक्तदार येवंक शकतात। स्वताच्या पुताचो भावाचो खून तिसऱ्याची मदत घेवन केलो। वासुदेव हो खून करपाक कित्याक तयार जालो? ते भायर आंबेडेनगर गावात तांचे मालकीची जमीन आसून लेगीत ताचेर पणजे निमाणे संस्कार कित्याक केले असे साबार प्रश्न निर्माण जाले। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टात सगळ्यांक येवकार। ह्या प्रकरणाची माहिती मेळ्ळे उपरांत पुलिसांनी घडणूक सुवातेर येवन पंचनामो केलो। श्रवणाचो फोन पुलिसांनी जप्त केलो। रातच्या 11 वरां उपरांत कोणाचे कॉल आयिल्ले ते संबंधात पुलीस तपास करताले। कूड पोस्टमॉर्टमाक धाडिल्ली। अहवाल आयलो तेन्ना कळ्ळें श्रवणाचो गळो आवळिल्ल्यान ताका मरण आयलें। श्रवणाक सोमारा राती मरण आयलें, पण गजाल मंगळारा सकाळी उजवाडाक आयिल्ली। वाळपय पुलीस दिसभर तपास करताले, पण ते दिसा राती उसरा मेरेन कोणाकूच ताब्यात घेवंक नाशिल्ले। मंगळारा दनपारा फॉरेन्सिक पंगडान म्हत्वाचे नमुने एकठांय केले। चड म्हायती प्रमाण सोमारा राती उसरा मेरेन श्रवण इश्टा वांगडा IPL मॅच पळोवपाक बशिल्लो। रातच्या 11 वरांच्या सुमाराक मॅच सोंपले उपरांत तो न्हिदपाक गेलो। ताका लागून रातची 11 ते फातोडची 5 ह्या काळात हो प्रकार घडला आसूये अशी शक्यताय आशिल्ली। श्रवण बर्वे खून प्रकरणात वाळपय पुलिसांनी नेटान तपास करपाक सुरू केलो। शुक्रारा सांज वेळार पुलिसांनी 18 जाणांक ताब्यात घेतिल्ले। मात थळाव्यांक ह्या प्रकरणात घुसपावपाचो यत्न पुलीस करतात असो आरोप करून 100 ग्रामस्थांनी वाळपय पुलीस स्टेशनात धडक दिल्ली। ग्रामस्थांनी ताब्यात घेतिल्ल्यांक बेगोबेग सोडपाची मागणी केली। पुलिसांनी 15 जाणांक सोडले। उरिल्ल्या तिगांक फुडले चौकशे खातीर परवरे घेवन गेले। मागीर दोगांक सोडले आणि चौकशे मजगती वासुदेव हाचेर दुबाव आयिल्ल्यान ताका दवरलो। शुक्रारा ह्या प्रकरणात आंबेडेनगर गांवचो 42 वर्सां पिरायेचो वासुदेव ओजरेकार हाका अटक केली। मुखार तपास केले उपरांत शेनवारा राती श्रवणाचो बापूय आणि भावाकूय अटक केली। वासुदेवाचे मत्तीन श्रवणाचो गळो आवळून खून केल्ल्याचो पुलिसांक दुबाव आसा। पुलिसांनी दिल्ले माहिती प्रमाण वासुदेवान देवीदास बर्वे आणि उदय बर्वे हांचे वांगडा 13 तारखेक कट रचलो असो दुबाव आसा। तपासा मजगती वाळपय पुलीस स्टेशनात श्रवणा आड बापायक मारपेट केल्ल्याचे 5 गुन्यांव नोंद आशिल्ल्याचे मुखार आयला। हातूंतल्या एका प्रकरणात ताका अटकूय जाल्ली। फाटल्या 5 वर्सां सावन श्रवण घरच्या पासून वेगळो रावतालो। ताचे कुटुंबाकडेन बरे संबंध नाशिल्ले हेवूय पुलिसाच्या तपासा वेळार स्पष्ट जाले। श्रवण आंबेडे रावतालो जाल्यार बापूय, भाव आणि आवय होंडा रावताली। बापूय ताका केन्नाय मेळपाक वतालो। तो स्वता वेगळो रावतालो काय ताच्या कुटुंबान ताका वेगळो केल्लो हो प्रश्न आशिल्ल्याचे पुलीस अधीक्षक कौशल हांणी म्हणला। मजगती बुधवारा सकाळी मैताचे कुडीचेर पणजे निमाणे संस्कार केले। आंबेडेनगर गावात तांचे मालकीची जमीन आसून लेगीत ताचेर पणजे निमाणे संस्कार कित्याक केले हे विशीं खुबश्या जाणांनी प्रश्न उपस्थित केला। मजगती श्रवणाचो बापूय देवीदास बर्वे म्हणटा, हांवें म्हज्या चल्याक मारूंक ना। शेनवारा मध्यान राती वाळपय पुलिसांनी देवीदास हाका अटक केले उपरांत वैजकी तपासणे खातीर वाळपयच्या सरकारी सामाजीक हॉस्पिटलांत व्हेलो। तेन्ना पत्रकारांनी ताका विचारले तेन्ना आपल्याक हातूंत घुसपावपाचो यत्न करतात। हांव म्हज्या चल्याक जिवेशी कित्याक मारतलो? म्हाका म्हजो चलो जाय अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली। हाचे पयलीं दोगांय मदीं जावपी वाद हे विशीं वाळपय पुलीस स्टेशनाक कागाळी दाखल जाल्या। त्यो कित्या खातीर अशें विचारले तेन्ना ताणें सांगलें, बापूय आनी पूत हांचे मदीं खुबश्या कारणां वयल्यान वाद जायत आसतात। हाचो अर्थ हांव ताका जिवेशी मारतलो असो जायना। ह्या खुनांत म्हाका घुसपावपाचो यत्न जायत आसा। हांवें म्हज्या चल्याक मारूंक ना। पुलिसांक हांव हेच सांगपाचो यत्न करीत आसा अशें देवीदास बर्वे हांणी सांगलें। श्रवणान फेब्रुवारी ते एप्रिल म्हयन्यांत 30 परस चड कॉल पुलीस नियंत्रण कक्षाक केल्ल्याचे मुखार आयला। दर फावटी तो कांयच उलयनाशिल्लो।
ताका लागून पुलिसांनी ताचे कडेन परतून संपर्क साधलो। त्या वेळारूय तो प्रतिसाद दिनाशिल्लो अशी माहिती मुखार आयल्या। ह्या प्रकरणात आनीकूय काय गजाली उक्तदार येवंक शकतात। संपत्ती संबंधी वाद आणि हेर गजालीचे फाटभुंयेर पुलीस तपास करतात। दरेक गजालीचो बारकायेन अभ्यास करतात अशें उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी सांगले। श्रवण बर्वेचे नेमके कितें जाले, ह्या फाटले नेमके कारण कितें हे अजून तपास केल्या उपरांतूच स्पष्ट जातले। अश्योच माहिती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरू नका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीक www.bhangarbuy.com। तशेंच भांगरभूंयच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करा।